Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. येवकार हांव सुशांत गांवस सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. हायब्रीड सिस्टम फुडल्या वर्सा उरतली चालू. ज्या आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींक वा मानेस्तांक येवंक मेळना तांचे खातीर थारतली फायदेशीर, म्हणटा ESGचो चेअरमॅन सुभाष फळदेसाय. गोंयांतल्या प्रत्येक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लबान तळागाळात वचून करचें काम. स्थापन करच्यो स्वताच्यो फुटबॉल अकादेम्यो, म्हणटा भारताचो आदलो कॅप्टन आनी खासदार प्रसून बॅनर्जी. म्हापशेची फामाद बोडगेश्वराची जात्रा जातली 27 तारखेर. सरकारी यंत्रणांनी देवस्थान समितीक दिवपाचे थारायला सहकार्य, मात दुकानदार आनी भाविकांक खरसनेन पाळचे पडटले सरकारी SOP. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गरीब लोकांच्या पोटार आड येवं नाकात. रेंवकारांक रेंव काडपाक दियात, नाजाल्यार भायल्यान येवपी रेंव आडोवपाचे प्रकार घडत रावतले. गोवा फॉरवर्डान म्हटलां, सामान्य गोंयकारांकडेन गोंयकारांच्या वेवसाया कडेन ह्या सरकाराचें लक्ष ना, जाल्यार कोळसो रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण ह्या गजालीं कडेन तांचें लक्ष आशिल्ल्याचें तांणी म्हटलां. रेंव काडपाक भुंयपुतांचेर बंधनां घालून सावंतवाडीचें रेंव आयात करपा वयल्यान हें सावंतवाडीचें सरकार आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता, अशें किरणाचें म्हणणें. पळयात. आतां सावंतवाडीसून वो सावंतवाडी सरकार म्हणटात पळय, तो सावंतवाडीसून रेंव आयात करपाक लागलेलो आहा. हाचें मुख्य कारण आसूं येत की ह्या सरकाराक भायल्या लोकांक कडसून घडे कमिशन मेळटा आसतले, जे गोंयकारां कडसून मेळना. गोंयकार जे रेंव काडून आपली उपजीविका जे सादताले, आपले पोट भरताले, हांकां ह्या सरकारान उपाशी मारपाचो घाट घातलेलो आहा. आयज सकाळी जो हांगासर पयल्लो आहा, हो ह्या सरकारान ट्रेलर पयल्लो आहा. जर सरकार गोंयान रेंव पूर्णपणे चालू करिना, ज्या ज्या भागान रेंव काडपाक परमिसेबल आहा, लीगल आहा, त्या त्या भागान जर हो सरकार रेंव ही चालू करिना, गोंयच्या लोकांक पोट भरपाक जर दिना, म्हाका दिसता फाल्यांसून हे लोक जे भायरसून गाडयो जितले येतल्यो, महाराष्ट्रासून ज्यो रेंव घेवन गाडयो येतल्यो, हेंकां आयज जे ओल्ड गोवा जे भशेन केला तेच भशेन सबंद गोंयभर करतले अशें म्हाका दिसता. की गरीब लोक जे रेंव काडून आपले पोट भरता, त्यांच्या पोटार आड येवं नाकात, तांकां कायदो हातान घेवपाक लावं नाकात. प्रत्येक गोष्टीन हो सरकार लोकांच्या पोटा आड येता. हितून सगळे बहुजन समाजाचे लोक आहा आणि आम्ही म्हणटा हो बहुजन समाजाचो सरकार, पण हो सरकार बहुजन समाजाक काबार करून उठलेलो आहा अशें म्हाज्यान म्हणूं येता. ह्या सरकाराचे असल्या व्यवसायाकडे, गोंयकाराच्या व्यवसायाकडे, सामान्य गोंयकाराकडे ह्या सरकाराचे लक्ष ना. हे सरकाराचे लक्ष वेगळ्याच गोष्टींनी लागलेले आहा. कोळसो हळडोणे कसोच हाडपाक दिवचे नात. कोळशाच्या विरोधा खातीर दक्षिण गोंयांत जें आंदोलन जालें ताचेकय व्हडलें आंदोलन उबें करतले, अशी शिटकावणी किरण कांदोळकरान दिली. पळयात. कोळशाक आमी हळदण्यान, जो म्हाका फाटल्या दिसांनी लोक सांगताले, हळदण्यान जो आमदार आहा हो थंय जेटी वाडोवन कोळसो हाडपाक सोदता. आमी ताका विरोध आहात आमचो, पण कोळशाक जे भाशेन ते सायडीक जितलो विरोध जावना वास्कोन पळय, तेज्याहून व्हडलो विरोध आमी हळदण्यान करतले. ब्युरो रिपोर्ट GOA365. विधानसभा अधिवेशनात सरकाराक घेरपा खातीर काँग्रेस सज्ज आसा. गोंय लोकायुक्त कायद्यात केल्ले दुरुस्तेचेर काँग्रेसीन नाराजी उक्तायल्या. लोकायुक्ताचे हक्क काडून घेवन ह्या पदाचें म्हत्व कमी करपाचो प्रकार आशिल्ल्याचें काँग्रेसीन म्हटलां. साधन सुविधा उबारले बगर नवीन मोटार वाहन कायदो चालीक लावचो न्ही अशें काँग्रेसीन मागलां.
पालिका कायद्यातली दुरुस्ती निवड समितीकडेन धाडून दियात अशें काँग्रेसीन मागलां. आमी 21 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन मागिल्लें, पूण तें फकत 4 दिसांचें जातलें, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन सांगलें. हे अधिवेशन 20 दिसांचें आसचें अशी मागणी तांणी बिझनेस एडवायझरी मिटिंगे वेळार केल्ली. लोकायुक्त कायद्यातले दुरुस्तेक विधानसभेत विरोध करतले अशें तांचें म्हणणें. कोरोना महामारी, संजीवनी साखर कारखानो आनी जमिनींचें रुपांतर आनी पंचायतीचे विशय ह्या वेळार उखलून धरतले अशें कामतीन सांगलें. लोक आयुक्ताचे जर अमेंडमेंट्स लोक आयुक्ताक विकन करपाक, लोक आयुक्ताक डायल्यूट करपा खातीर करत जाल्यार त्या लोक आयुक्ताक कांय उपयोग ना, लोक आयुक्ताक कांय अर्थ ना. लोक आयुक्ताचे इन्स्टिट्यूशन हे बेसिकली टेक्स केअर ऑफ ऑल द कंप्लेंट्स अगेन्स्ट करप्शन. इट मे बी अगेन्स्ट एनीबॉडी, कोणाच्याय अगेन्स्ट आहे, गव्हर्मेंट अधिकाऱ्याचे अगेन्स्ट, आमदाराचे अगेन्स्ट जाय, मंत्र्याचे अगेन्स्ट जाय, सगळे तातूंत भितर कवर जाता. आनी म्हणून ताजे हे कमी करप, ताजे पावर्स कमी करप, तातूंत भितर आनी नवे अमेंडमेंट्स हाडून आनी कितें करप, हातूंतल्यान लोक आयुक्ता हे इन्स्टिट्यूशन जें आसा हें विकन जातलें. जे कितें करप्शनची कर्मां घडल्या त्या संदर्भात चौकशी जावची, कंप्लेंट्स फायल जावच्यो अशा स्वरुपाचे ते रिपोर्ट आसात. भितर एक सगळ्यात व्हडलो रिपोर्ट आसा, म्हणजे 88 मायनिंग लिजीस ज्यो बेकायदा रिन्यू केल्यो गेल्यो आणि नंतर हायकोर्टान ते भायर उडयलें सगळें प्रकरण, त्या संदर्भातली इन्क्वायरी जावची हो एक रिपोर्ट आसा. आणि भितर त्या वेळार जी नांवां जाल्यात, त्या वेळार माजी मुख्यमंत्री आमचो लक्ष्मीकांत पासेकर हांचेय ती नांव आसा, कारण ते त्या वेळार मुख्यमंत्री आसात. ताणें आनी कोणा तरी मागीर बोट दुसऱ्याक दाखयलें, आपल्या आदल्या मुख्यमंत्र्याक दाखयलें. हे जे 23 रिपोर्ट आसात हे इलेक्शनच्या कालावधींत हे रिपोर्ट आसात आनी ती जर इन्क्वायरी जाली तर कदाचित आजच्या सरकाराक दिसता जायत की हाचो परिणाम, एडवर्स परिणाम तांच्या इलेक्शनच्या प्रॉस्पेक्टचेर जातलो. आनी म्हणून एक पळवाट काडचो प्रयत्न चलता अशें आमचें मत जाल्लें आसा. पालिका कायद्यात केल्ले दुरुस्तेक लागून घरपट्टी बरीच वाडटली अशें दिगंबर म्हणटा. आमचो हेका विरोध ना, पूण ते निवड समिती कडेन धाडून दियात अशें तेणें मागलां. हो ऑर्डिनन्स कितें दाखयता जाल्यार म्युनिसिपालिटीचे कितलेशे सेक्शनां एक्टाची हातूंत एमेंड केल्या आनी तातूंत भितर एक दोन बारीकशे हें घालां की म्हणजे बी क्लास म्युनिसिपालिटीचे वॉर्ड वाडोवपाचें. तुजो एक ल्हानसो बंगलो आसा जो तुवें 25 लाखांक बांदिलो, आज ताजो व्हॅल्यू जर 60 लाख आसा जाल्यार इट वील बी कन्सिडर्ड एज 60 लाख. 60 लाखाचे 1% एक कावन्सिलेन ठरयलें की 1% चार्ज करया म्हणून, इट वील बी 60,000 पर इयर. हो जातलो ताजो हाऊस टॅक्स. वी विल डिमांड टू रिफर टू द सिलेक्ट कमिटी. आमचो मागणी आसला की सिलेक्ट कमिटी धाडा. राबरांची सगळ्यांची बाजू, इवन टॅक्स पेयर्स म्हणजे हाऊस टॅक्स जे पे करता तांचे सुद्दां मागणी आयकून घेवपाक जाय. ना ते त्रासा पडटले सगळे. कोण फ्लॅटार रावपी मनीस जो फ्लॅटाचा 50 लाखां सकयल फ्लॅट खंयच मेळटा तुका सादारण 50 लाखांचे 50,000 पर तुगेले वर्साक 50,000 हाऊस टॅक्स. जो 5,000 भरता, 4,000 भरता, ताका 50,000 भरचे पडटले. आनी म्हणून म्हजी सरकारा कडेन विनंती आसा की सरकारान म्हज्या कोतान हे सगळे तांचो व्यापाऱ्यांची मागणी आसा, हाऊस टॅक्स पेयरांची मागणी आसा की हो पळय जो ऑर्डिनन्स आहा हो तांणी स्क्रॅप करचो. बील सुद्दां जर असेंब्ली भितर हाडटा जाल्यार हाजेर सगळे विचार करून कितें बील आसा तें हाडपा जाय. तांकां कॉन्फिडन्सान घेतलें तसलें डिसिजन घेवचें न्ही. नवो येरादारी कायदो चालीक लावपांत वेळ काडिल्ल्यान लोकांच्या मनात दुबाव निर्माण जाला. येरादारी नेम मोडप्यां खातीर आखून दिल्लो दंड उणो करपाची कसलीच तरतूद राज्यांक नाशिल्ल्याचें दिगंबराचें म्हणणें. जो पर्यंत ट्रॅव्हल करपी पळय जे असतात किंवा पेडेस्ट्रेशन असतात तांकां जो पर्यंत त्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळना तो पर्यंत हो एक्ट इम्प्लिमेंट करचो न्ही. कारण हातूंत भितर फायन खूब आसा, पेनल्टी हेवी आसा. आनी कोणीय सांगता की आमी पेनल्टी कमी करून घेतले, म्हाका दिसना देर इज एनी प्रोविजन की गोंयच्या एका राज्या खातीर पेनल्टी कमी करतलो आनी बाकी राज्या खातीर पेनल्टी कमी करपाना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. गोंयांत प्रतिभावान फुटबॉल खेळगडे आसात, तांचे मदली प्रतिभा फुकट वचची न्ही. तशेंच कितलेशेच प्रोफेशनल फुटबॉल क्लबय आसात. ह्या फुटबॉल क्लबांनी ग्रासरूट प्रोग्रामाचेर भर दिवचो, तशेंच स्वताच्यो अकादमी सुरू करच्यो. भारताचो आदलो कॅप्टन आनी खासदार प्रसून बॅनर्जीन सांगले. GFAच्या सेल्वेल गोवा प्रो लीग फुटबॉल सर्तीक 27 जानेवारीच्यान सुरवात जातली. भारतीय फुटबॉल पंगडाचो आदलो कॅप्टन आनी कोलकाताचो खासदार प्रसून बॅनर्जी गोंय भेटेर आसा. तेणें गोंयच्या साबार मैदानांक भेट दिली. गोंय हें गिरेस्त दायज, दर्यावेळो आनी फुटबॉला खातीर फामाद आशिल्ल्याचें तेणें शुक्रार सांगलें.
टूर्नामेंट में करीब आप छोटा टूर्नामेंट करें करीब 50 करोड़ लग जाएगा। दे स्टेइंग 5 स्टार नाउ। हम लोग क्या करते, आपको छोटा इधर तो घुसते ही नहीं ऐसे होटल में, हम लोग छोटा उधर में होटल रहते मरगांव में, उस साथ में हम लोग रह जाते। तो ये अभी चेंज हो गया। आप देखिए प्लेयर लोग का एटीट्यूड, प्लेयर लोग का बूट देखिए, दैट इज 20,000 30,000 they purchase that our time 2 rupees 5 rupees fully changed now. For that a tournament breakdown, गिर गया बैठ गया। जैसे Durant is military trophy, they will continue sometime. Subrata Cup is school tournament, they are continue. They are continuous, but now not that flashing. वो पूरा जान आते नहीं कोई, पैसा जरूरत है सर। अभी तो फुल्ली प्रोफेशनल हो गया ना, क्रिकेट तो है ही पहले से, और ज़्यादा हो गया, फुटबॉल भी हो गया, बास्केट हो गया, सब कुछ में पैसा जरूरत है। करेक्ट। इसलिए आप हमारा टाइम में हम पढ़ते भी सोचते पढ़े लिखा करो, पिटाई करते पिताजी, और खेल भी करो। उसके भीतर में कौन लेना लेते हम लोग, और क्या होता नौकरी भी मिलते। अभी तो नौकरी करते नहीं, दे आर प्रोफेशनल। आप बोलो बैंक में नौकरी करो, नो नॉट, दे आर टेलिंग आई हैव 1 crore सर, आई फाइट फॉर यू। तब एक बात बोलने का, मैं लास्ट नॉट इन द लिस्ट, जो हम लोग का प्रोफेशनल होना है, नॉट मीठी पीटी। हमारा भारत का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बोलेगा पॉलिटिकल बात वाला प्रश्न नहीं। भारत का वो खेलो इंडिया इंडिया बंद करो, एक एक डिसिप्लिन पकड़ो, जैसे जापान किए थे 1978 में। ये फुटबॉल, एथलेट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, ये 5 लेके डिसिप्लिन लेके चले। देखिए जापान कमिंग बैक। हम लोग 100 डिसिप्लिन में चलाते, तो 100 में कुछ होता ही नहीं। थोड़ा यू सिलेक्ट दैट थिंग, पूछता भी नहीं, नोबडी आस्किंग टू आस्क। गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान संदीप तुयेकर। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। कोरोना महामारीक लागून ह्या वर्साचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हायब्रीड जावन रावला। अशें असले तरी फुडली कांय वर्सां ही सिस्टम अशीच चालू उरतली। एकाद्रो आंतरराष्ट्रीय कलाकार वा मानेस्त कांय कारणाक लागून येवपाक शकलो ना जाल्यार हो प्लॅटफॉर्म तांचे खातीर उक्तो आसतलो। ही ऑनलायन सिस्टम फुडल्या कांय वर्सां मेरेन चालू उरतली, ESGचो अध्यक्ष सुभाष फळदेसायान सांगले। 51व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक अंदू बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। कोरोना महामारीक लागून ह्या वर्सा एकूण महोत्सवाचेर कांय मर्यादा आयल्यात। प्रतिनिधींची नोंदणी उणी केल्या, तशेंच सिनेमा घरांतले आसन वेवस्थेचेरूय मर्यादा घातल्यात। फुडल्या वर्साक हायब्रीड पद्दत आमी करतले, ज्या जाग्यार फिजिकली जे तुगेले सगळे स्टार्स येतले, सेलिब्रिटीज येतले, तांकां येवपाचें आसतलेंच, पण प्लॅटफॉर्म हो बिल्ड केल्लो आसा। कांय कारणाक लागून आमचे इंटरनॅशनल गेस्ट किंवा बरे सेलिब्रिटीज हांगा येवपाक शकले ना जर जायत, हो प्लॅटफॉर्म खुलोच आसतलो। पूण जेन्ना पॅन्डेमीक नासतलें, फिजिकल येवप हें अत्यंत गरजेचेंच आसा। म्हणजे तातूंत भितर हांव म्हणटा की इट इज इन एडिशन टू वॉट वॉज हॅपनिंग ऑल दीज इयर। म्हणजे जी एडिशन्स पयलीं जाल्ले आसात ताच्या पेक्षा परत एक फावटी रिस्पॉन्स हो ऑनलायनाचेरय आमकां मेळटलो। वी वील कंटिन्यू दॅट ऑनलायन सिस्टम ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ दॅट फुडाराक जर पॅन्डेमीक ना जर जायत जाल्यार फिजिकलाचेर आमी चड भर दितले। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार आनी श्याम च्यारी। विद्यार्थ्यांक मोठ्या प्रमाणात शुल्क फारीक करप शक्य ना, तेन्ना महाविद्यालयांक सरकारा कडल्यान मेळपी निधी तशेंच वैजकी शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक शुल्काचेर विशेष सवलत दिवपाची मागणी करतले, NSUन सांगले। विद्यार्थ्यांचे परीक्षेवेल्यान आंदोलन करपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचेर तांणी फोग काडलो। The postponement of examinations and the free promotion of students. So Goa University was forced to do that with the help of the state president and his team. So like that across the state, across the country, we were able to raise this issue in the time of COVID-19. The main points which we took forward was, one, as I have told, the free promotions and no COVID in the time of examinations. So I am really happy that Goa NSU did a good job in the time of COVID-19. So I would like to know where were the other student organizations, were they hiding away from the students, and they were not seen anywhere. So next we would like to point out 2 things. That is that UGC is not given enough funds to help
the students who have scholarships. So NSUI is going to take up this issue and force the government to do that, to release the funds. And another thing is that as your relatives, your friends or your friends' daughters or the doctors' sons and daughters or the police people's daughters are forced to pay the full fees. We all know that the college don't run in the same way as it should be, like before COVID. So now the students are forced to pay the fees, the full amount fees. So we would like to take up the issue of waiving the fee, and the state committee will be doing that thing. When the entire student voice was for online exam, I don't know what was the need for an offline examination demand by the ABVP. So now that the COVID case has come up in Dempe College, in GC College, and there is no certainty as to when the exams will be held and what will be the procedure of the examination, when it will be postponed, the entire responsibility goes to the ABVP, and the ABVP has to take responsibility as to why they came up with a demand, an unnecessary demand of an offline examination. Right now, the students have learned the entire syllabus in an online mode, and it is their right to have an online examination itself, which every student believes. This unnecessary demand led to all these problems, and the ABVP, who is the CM's, who acted like the CM soldier, has to answer. GOA365 खातीर अमर चावरिया. म्हापशेची फामाद बोडगेश्वराची जात्रा अंदूच जातली 27 जानेवारीक. देवस्थान समितीन तसो निर्णय घेतिल्ल्याचे जाहीर केला. उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, पुलीस आनी हेर संबंधित घटकांनी आपापल्यो जबाबदाऱ्यो सांबाळपाची तयारी दाखयिल्ल्यान SOP पाळून जात्रा मनोवपाचो निर्णय घेतलो. पूण SOP खरसाणेन पाळचे पडटले. नेम मोडटल्यांचेर कारवाय करपाक लायतले अशें देवस्थान समितीन म्हटलां. कोरोनाचे फाटभुंयेर अंदू म्हापशेची बोडगेश्वराची जात्रा जातली काय ना हे विशीं भाविकांक दुबाव आसलो, पूण तो दुबाव आतां पयस जाला. सरकारान घालून दिल्ले नेम पाळून आनी देवस्थानाचे वतीन कांय खर बंधनां घालून जात्रा करपाची अशें थारायलां. थारावीक दुकानांक परवानगी दिल्या. बाकी सगळे तरेची सुरक्षा यंत्रणा सज्ज दवरतले. देवस्थान समितीचो अध्यक्ष आनंद भाईडकारान ते विशीं म्हायती दिली. पळयात. हँडल करून ते शक्य ना आमची कमिटी कडेन फूल, पण तितून सगळे जाण भितर मेळूंक जाय. डेप्युटी कलेक्टर आसूं जाय, चीफ ऑफिसर आसूं जाय, म्युन्सिपालिटी आसूं जाय, इलेक्ट्रिसिटी आसूं जाय, PWD आसूं जाय, हे सगळे मेळून ते एक टीम वर्क करची. पण टीम वर्क करून ते काम करपाचें. हांव एकटो काडूंक शकतो ना, जावचें बी ना मागीर, पण ते कॉपरेट करपाक रेडी आहा. लास्ट मुमेंट जे प्लास्टीक फ्री आमी करताले न्हू, तशें प्लास्टीक फ्री जातलें. ह्या फावटी जे प्लास्टीक आहा ती प्लास्टीक फ्री करता आनी जात्रा ही बरी जातली. ते धार्मीक प्रोग्राम कार्यक्रम जाताले देवळात, पुजा किंवा हे जातले सोशल डिस्टन्स हे करून. कोणाक कोण मास्क बी घालना तांकां मास्क घालीन ताका आमी प्रोड्यूस करतले. आमी सेक्युरिटी दवरून जेजे कडेन मास्क ना ते मास्क हो असलो प्रोड्यूस करता फ्री ऑफ कॉस्ट. एंट्री पॉयंटार थर्मल गन बी अशें कितें आसतलें? हय, दॅट इज दॅट. थर्मल गन आसता. थर्मल गन प्रत्येकाचो टेम्परेचर चेक करचो पडटा. जे कोविडाक लागून जे हे आसा ते मेंटेन करतले आनी मेंटेन प्रत्येकाक तांकां परमिशन दिल्लेलें आहा 75 शॉपां खातीर. सो वी हॅव हॅड अ मिटींग विथ ऑल द स्टेक होल्डर. कशी कितें खंय कोण बसतले तशी मार्किंग आमची फाल्यां जातली एंड अकॉर्डिंगली एक 6 meters डिस्टन्स आसतले प्रत्येक शॉपा कडल्यान. एंड दे वूड बी एडजॉयनींग शॉप्स आहा पळय अरावंड 10 meters. सो ऑल द कन्सर्न पुलीस, फायर डिपार्टमेंट, इवन म्युन्सिपालिटी आमचे पंडाल्स आसतले. सो इमिजिएटली कितें रिक्वायरमेंट आहा ती आमी केटर करतली. पूण सर म्हणून 75 शॉप्स दिला पळय, सो रातच्या टायमार कोण आसना चडशे. सो रातच्या टायमार वेंडर्स किंवा कोण हॉकर्स बी येवन बोल्ले तर तांकां कशें कितें प्रोविजन? ऑर्डर आहा पळय ती कलेक्टराची. वी हॅव टू कंप्लाय बाय द ऑर्डर्स वीच हॅव बीन इश्यूड बाय द कलेक्टर. सो 75 शॉप म्हटलें की 75 शॉपूच आसतले. इफ इट इज एक्सिडींग दॅट देन वी वील हॅव टू टेक रिमूव दॅम. Yeah, there would be a round-the-clock team of police, fire, as well as municipality inspectors. So, who would be monitoring that. We will produce that केळेकार आणि फुलाकार येत असते. म्हणून जॉईंट व्हील बी तशें काय ना? जॉईंट व्हील ना. दुसरे कसले हायजेनीक दुसरे प्रोडक्ट काय आसना. गोबी मंचुरियन मोठ्या प्रमाणात जाता. फक्त 5 स्टॉलां आसतली. एक 5 स्टॉलां कित्याक लागून ती बी रिक्वेस्ट केला. भुरगीं आतां ल्हान
तांकां एक बाबा कितें जाय भुरगीं रडटा जात्रेक दूद हाडटा कितें घालतले म्हणून एक 5 कोड म्हणून दिले. तुम्ही कितके डिमांड केल्ले कलेक्टराक? आमी 300 शॉपां तरी हे केल्ली. एक्चुली प्रत्येक जात्रेक 800 ते 900 शॉपां आसता प्रत्येक. सो आमी तेंच्यांनी सांगले प्रमाणे 300 शॉपां मागली. भितरले 75 शॉपां आमकां दिली. दॅट यू अप्रूव आमी कलेक्टर सांगतले म्युन्सिपालिटी आहा न्हू, दॅट इज ऑथॉरिटी तांकां आहा. कलेक्टराक लेटर केल्ले आहा, पेंजीम कलेक्टरान डेप्युटी कलेक्टरान लेटर केला, म्युन्सिपालिटीक इनवॉल्व केला. तांच्यांनी आमी सांगतले तुमी जे इतके शॉपां वयर कोण घालता जाल्यार तांकां उखलपाचें काम उखलूंकूच जाय. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 5 राज्यांच्या वेंचणुका उपरांत काँग्रेसीक जुना उपरांत नवीन अध्यक्ष मेळटलो. शुक्रारा जाल्ले पक्षाचे बसकेत ताचेर चर्चा जाली. जून 2021 नवीन काँग्रेस अध्यक्ष वेंचपाचो अशें काँग्रेस कार्यकारी समितीचे बसकेत थारले. के.सी. वेणुगोपालान बसके उपरांत मिडियाक हे विशीं म्हायती दिली. काँग्रेस कार्यकारी समितीची फाटली बसका 1997 जाल्ली. ज्येष्ठ फुडारी गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक आणि पी चिदंबरमान संघटनात्मक वेंचणुकेची मागणी केल्ल्याची सुत्रांनी म्हायती दिली. बंगाल आणि तामिळनाडू सयत 5 राज्यांतल्यो वेंचणुका उपरांत काँग्रेस अध्यक्षपदाची वेंचणूक जावची अशी इत्सा असलेले अशोक गेहलोत, अमरिंदर सिंग, ए.के. एन्थनी, तारीक अनवर आणि ओमेन चंडी हे गांधीचे निष्ठावंत काँग्रेस फुडारी. गोवा 365 ब्युरो. एक पावल मारीत आमचो प्रवास चालू आसा. आमकां जैत गरजेचे. फुडल्यो मॅची जिखून सगळे गुण मेळोवपाचेर आमचो भर आसतलो. एफसी गोवाचो मुख्य प्रशिक्षक जुआन फेर्नांडोन सांगले. एफसी गोवाची फुडली मॅच आयतार दिसा केरळा ब्लास्टर्स पंगडा वांगडा जातली. 19 गुणां सयत एफसी गोवा सद्याक 3रे सुवातेर आसा, जाल्यार 13 गुणां सयत केरळा ब्लास्टर्स पंगड 9वे सुवातेर आसा. दोनूय पंगडांच्यो आतां मेरेन 9 मॅची जाल्यात. This season, repeat is a new chapter. Of course, sometimes I'm thinking about the points we lose, but for example, against Aitika, in the third round, we lose 3 points. In my opinion, because there was one penalty against Mumbai was in the last. At the end, when you lose points, is how you lose the points. You know, of course, it's necessary to improve some details. Necessary to improve more the tactical points, but okay, it's our job, you know. But I don't like to compare about the last season because it's totally different. You know, we compare about the next season because every season it's different. I think that the level this season is very hard level in ESL. Next is big scores. Next is a lot of problems with tactical. Everybody, all the teams are seriously. Other teams they are working hard. Right now, I'm trying to give my best. I played all the matches right now, so whenever my team needs, I want to help my team. So I don't know about that, how coach is feeling. So as for me, I'm doing my best, and I will always give my best for the team. Yeah. Whenever my team needs. Every match I have to give my best, and before the match I always think I have to score. I give my best. Every match I have thinking. Every match I have game plan. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. शुक्रारा गोंयच्या तापमानात 3 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव जाणवलो. फुडल्या 48 वरांत गोंयांत उण्या तापमानात आनीक 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव तयार जावं येता, हवामान खात्यान सांगला. पणजे 20.8 डिग्री सेल्सियस उण्या तापमानाची नोंद जाल्या. शुक्रारा गोंयभर सुकेंच वातावरण असलें. बिरेस्तारच्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामान खात्यान कसलीच शिटकावणी दिल्ली ना. फुडले 5 दीस वातावरण सुकेंच उरूं येता. पणजे आनी मुरगांवां उण्यांत उण्या 20.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडल्या 48 वरांत 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांचो उणाव तयार जावं येता. गोंयभर सुकेंच वातावरण. पणजे उण्याच उण्या 20.8 डिग्री सेल्सियसाची नोंद. हवामानाची विशेष अशी शिटकावणी ना. गोवा 365 ब्युरो.
आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.